पणजेतले चारय कोर्ट सध्याच्या सुवातेवेल्यान अकस्मात पाट्यावेले स्पेसीस बिल्डिंगेत हलोवपाची नोटीस दिल्ल्यान सगळ्या आदोगादांचो बोवाळ पडला। 8 तारखेर नोटीस मारून 24 वरां भितर शिफ्टिंग करपाचो आदेश काडिल्ल्यान सगळे तिडकल्यात। निर्णय खंय लेखी जाल्लोच ना। स्पेसीस बिल्डिंग वर्साक 5 कोटी रुपयांचे लिजाड सरकाराक दिल्या। त्या व्यवहारांतय आदले मुख्यमंत्र्या आड खंय केस चल्ल्या। आदोगाद नवे सुवातेर वचपाक तयार नात। Yesterday around 5:15 this notice was displayed by the district judge Panjim informing the lawyers that from tomorrow, that is today, at 10 o'clock all the courts A, B, C and D would function at Pato in Spaces building. So we were very much shocked and surprised, and that was not the way to treat us like this. C court which is presently vacant. So in fact there is more space available here and there is absolutely no need for right now to shift. In any case government has given promise that they will be coming up with a fresh complex there. So by 2018. So what is this glaring hurry that they are trying to do? What is this, for what purpose? To suit whose convenience that they are trying to shift? He now went and met the principal district judge. Now according to him, yesterday evening he received oral instructions from the Registrar General of High Court. Now all this shifting overnight has been done based on an oral order. There is nothing written. So therefore we are still in a process. Our representatives are there in Mumbai trying to meet the appropriate acting Chief Justice and the Chief Justice. The whole manner in which the government has sought to lease that premises at such a high rent is very fraudulent. In fact, case of cheating has been already filed against the then Chief Minister for having tried to fraudulently rent that building. That matter is also pending before the Chief Judicial Magistrate here and is fixed for orders sometime next week. मडगांव गांधी मार्केटांत रस्त्यावेले बेकायदेशीर आनी बेशिस्त पार्किंग आनी रस्ते मेकळे करूंक लोकांनी सरकाराक 8 दिसांचो प्रास दिला। मंगळारा रातीं सिलिंडराचे गॅस लिकेजीन लागिल्ले उज्यांत जखमी जाल्ल्यांतलो एकलो बुधवारा मेडिकलांत सोंपलो। 7 जाणांक मार लागिल्लो। हॉस्पिशियोची अँब्युलन्स चलना जाल्ल्यान लोक चाळवलो। बेशिस्त पार्किंगेक लागून अँब्युलन्स आनी फायर ब्रिगेडूय सुवातेर वेळार पावली ना। हेल्थ मिनिस्टर येऊन पळोवपा येना। हे फक्त मिनिस्टर जाता आनी घरां बसता भोंवपा वयता। हे करतले कोण? हे पार्किंग नो पार्किंग बोर्ड लायला आसा थंय। हांगा गाडयो पळय कितले पार्किंग केले आसा। आनी समज इन केस आतां समज कितें जालें जाल्यार गाडयो खंयच्या येतले भितर त्यो तुमी म्हाका सांगपाचें। जर हे 8 दिसां भितर हांगासर आमकां पुलीस जर दिना जायत हांगासर कंपल्सरी जाल्यार आमी देवाच्यान सारकें सांगा एक गाडी गांधी मार्गार येवपा दिवपा ना। एक गाडी गांधी मार्गार येवपा दिवपा ना। कित्याक काल पयकी जाला न्हू ते तुम्ही सुद्धा पहिला आसतले आनी आमी सुद्धा पहिला कोर्टान उजो पडटा पयल्या। आमदार दिगंबर कामत हॉस्पिटलात वचून आयलो। जे हॉस्पिटलाची परिस्थिती अशी आसा म्हणून नवे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदपा खातीर आनी सरकारान चालू केल्लें। आज 3.5 वर्सां तें हॉस्पिटल आसा त्या कंडिशनां आसा। मंगळारा राती गांधी मार्केटात सिलेंडर लिकेजीन उजो लागून 7 जाण भाजले। गंभीर जखमी जाल्ल्यान 37 वर्साच्या भीमा माडिकाक बुधवारा मेडिकलात मरण आयले। दोगांचेर जीएमसीत आनी बाकीच्या 4 जाणांचेर हॉस्पिसियोत उपचार चल्ल्यात। जखमी लोकांक हाडटले जाल्यार हॉस्पिसियोची अँब्युलन्स राती चलना जाली। लोकांनी ढकल स्टार्ट करपाचो यत्न केलो मात ती सुरूच जाली ना। पुलिसांनी उपरांत दुसरे अँब्युलन्सीची व्यवस्था केली। त्याशिवाय आडखळीक लागून उजो लागलो ते सुवातेर पावक फायर ब्रिगेड आनी अँब्युलन्सीक बरोच वेळ लागलो। ते 9:30 समोर सामको उजो पेटले तांकां। आमी सगळे फोन मारले कोणी येवपाक तयार ना। मागीर 10 सुमार आमी दुसरी अँब्युलन्स कोण तो अँब्युलन्स येले ते कोणी दवरून तांकां घातले आनी थोडे पेशंटाक आमी रिक्षार पावयले। हिंगा अँब्युलन्स इतली बेगीन पावना। थिंगा पार्किंगा प्रॉब्लम आसा। सगळे पार्किंग करता गाडी येवपाक प्रॉब्लम जाता थिंगा। ताका लागून पार्किंग मातशें काडपाक आमी चिंतता। सिलिंडर ब्लास्ट जावना सिलिंडर लिकेज आसतलो खंय ताका उजो पेटोवपाक गेले आख्खे उजो घेतले ते सिलिंडर ब्लास्ट जावना। आमी रोखडे वचून मागीर डिस्कनेक्ट करून सगळे भायर मारले आमी। आणि फायर ब्रिगेड बी लेट पावलो। फायर ब्रिगेड पावला कितल्यांक 10:30 सुमार पावलो 10:20 पावलो। 3 महिना एक भुरग्यां येला आनी तुगेले एक दादलो मनशा येला एक बायले गेला। अँब्युलन्स स्टार्ट जायना। अँब्युलन्सा भितर पेशंटाक घातले अँब्युलन्स स्टार्ट मारता जायना। आमी दोकाला देखून धोका मारून गेले आमी तेन्ना पूण स्टार्ट जायना। मागीर आमकां पीआय कडेन येवन सांगलो पीआयन आमकां हेल्प केले ते दुसरी अँब्युलन्स दिल्या म्हणून तेन्ना व्हरून ताका शिफ्ट केले। इतले मजगतीत चिमला एका उजवातीच्या फॅक्टरीक बुधवारा दनपारा उजो लागलो। लाखांनी रुपयांच्या मालाचो खंय गोबर जालो। आज सकाळी 10:30 वाजताना शॉर्ट सर्किट लागून वीज पेटून मिनिमम 17-18 लाखाचे माल शॉर्ट सर्किट जाऊन
प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी देवेंद्र गांवकार. सगळ्या कामगारांचो दिसवाडो आनी पगार वाडोवचो म्हूण आयटक सरकारा कडेन मागता. अकुशळ कामगारांचो दिसवाडो 600, अर्दकुशळ कामगारांचो 650, कुशळ कामगारांक दिसाक 700 आनी चड कुशळ गटांतल्या कामगारांक दिसवाडो 750 करचो म्हूण आयटकाचो प्रस्ताव. सध्या सरकारान थारायल्लो दिसवाडो खंय सापूच उणे. सध्या दिसवाडो 200 ते 300 रुपया मजगतीच आसा. आयज सरकाराक मागतात आता कितलो तेंप आमी अशेंच करून मागीत रावतले ह्यो एक प्रश्न आयज ट्रेड युनियन मुवमेंटा फुडें जाला. सगळ्या ट्रेड युनियनांनी एक डिमांड केला की अकुशल कामगारांक कमीत कमी एका दिसवाडो म्हणून 600 रुपया आसपाक जाय. जे सेमी स्किल्ड आहा तांकां 50 रुपया मायस म्हळ्यार 650, स्किल्ड आहा ताका कमीच म्हळ्यार 700 आनी हायली स्किल्डाक 750 750. ते सुद्धा मिनिमम वेजेस जानेवारी 2015 लिंक जावपाक जाय. जानेवारी 2015 जी म्हारगाय जाला ताका सेपरेट कॅल्क्युलेट जावपाक जाय आनी हे मिनिमम वेजेस रिवायज करता आसतना ह्या फावटी सरकारान तो वी शूड बी लिंक्ड अप विथ द इन्क्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग. घेऊ एक विराम.